वास्को राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान वास्को शारांत फुकट मेडिकल कॅम्प आयोजित केल्लो। जनतेक बरें आरोग्य मेळचें हो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो मूळ हेतू आसा, अशें वास्को राष्ट्रवादी काँग्रेस मंडळाचे सचिव परशुराम शेट्टी हांणी सांगलां। हार्दिक स्वागती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। लोकांक हो जो मेडिकल कॅम्प घडोवन हाडला त्याच्या फाटल्यान मेन कारण म्हणल्यार आमी एनसीपीचो जो एक काम करपाची स्टायल आसा तेतून आमी हेल्थाचेर फुडल्या मनशाच्या हेल्थाचेर चड कॉन्सन्ट्रेट करतले। हे सगळ्यान पयलीं आमकां आयज सांगपाक जाय, ताका लागून हो मेडिकल कॅम्प आमी घडोवन हाडला। ही आयज आमची एक बारीकशी इनिशिएटीव, हेच्या फुडें आमी अशेंच काम करीत रावतले। दुसरें आमकां हें सांगपाक जाय, आयज लोकांकडे खिशान एक 2000 रुपया ना जे ते आयज वचून हॉस्पिटलान आपली टेस्ट करून येवपाक शकता की कितें बाबा प्रॉब्लम आसा काय ना। तेकाय लागून आयज ह्या मेडिकल कॅम्पाची गरज आसा आनी आयज आमी हें दाखोवन दिता सरकाराक की जर तुमी करपाक शकना लोकां खातीर जाल्यार आमी आयज हांगा उबे रावन हें करून दाखयता। हेजी आयज सारकी इम्पॉर्टंट गरज आसा आनी हेतून आयज आमी फ्री आय चॅकअप, त्या भायर आमी आयज वखदां फ्री दिता लोकांक, डेंटल चॅकअप, डेंटल क्युअर फ्री करता, जाका ट्रिटमेंट जाय तेजी फ्री ट्रिटमेंट चालू आसा। आमची व्हॅन थंय उबी आसा, ब्लड चॅक करून डायबिटीज चॅकअप आनी आयज आमी करून सगळ्यांक हांगा जाता तितलो फायदो दिवन घेवपाक सोदता।